दूताच्या इतिहासावेले वाचप. तेन्ना महायाज्ञीक आनी ताचे सांगाती मुणगे सादुकाच्या पक्षाचे वांगडी निवडणुकायेन वतले आनी दूतांक धरून एक भौशीक बोंडकुणींत घाले. पूण ते राती सर्वेस्पराच्या दुतान बोंडकुणीची दारां उगडली आनी तांकां भायर काडून अशें म्हणलें, वचात आनी देव मंदिरांत उबे रावात आनी पोरचेक ह्या जिविताची सगळी खबर कळयात. तांकां सांगलोले प्रमाणे दीस उजवाडचे आदीं ते देव मंदिरांत गेले आनी शिकोवंक लागले. महायाज्ञीक आनी ताचे बागिली पावले. तांणी दोन सोबेची मुणगे इस्रायल पोरचेचे वडिलांची एक बसका आपयली आनी दूतांक बोंडकुणींतले हाडूंक लायले. पूण सुबेदार बोंडकुणींत पावले तेन्ना भितर तांकां कोण मेळूंक ना. देखून परतून येवन ताणें सांगलें, आमकां बोंडकूण सारकी धांपलोली मेळ्ळ्या आनी पारेदार दाराशी पारो करून आसले, पूण ती उगडतोच भितर आमकां कोणूच मेळूंक ना. ही खबर आयकून देव मंदिराचे सरदार आनी महायाज्ञीक तांकां कितें घडलें काय म्हूण चिंतूंक पडले. तेन्ना कोण एकलो ही निकतीच खबर घेवन आयलो, तुमी बोंडकुणींत घाल्ले ते मनीस ह्याच वेळार देव मंदिरांत आसात आनी पोरचेक शिकयतात. तेन्ना सरदार आपल्या सुबेदारांक घेवन गेलो आनी बोळ करिनासतना तांकां तांणी हाडले. लोक आपणाक फारीक म्हूण ते भियेताले. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो स्वभाव जातलो. दोलडिऱ्यान वटल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान साप दिली म्हणया. दोलडिऱ्यान वटल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान साप दिली. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिन वाजतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा सोबे म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हे आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश म्हणया. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान साप दिली. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवाडटा. सबाब दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचेर दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निबादलो. सबाब दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताच्या सेवकां भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पराचे दूत तांकां राखून दवरता. चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोडटा तो मनीस बागी. सबाब दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. सगळ्यांक सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. सर्वेस्पराक सोय. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तींचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारोन जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका खास्तींचें फर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर खास्तींचें फर्मोण पडटलें आसा. कित्याक
ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार दवरूंक ना, आनी हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो अदीक मोग केलो, कित्याक तांची कर्तुबां नुस्तीं आसलीं. जो कोण खोटेपण करता तो उजवाडाक कांटायता, आनी आपलीं कर्तुबां कसलीं तीं कळोन येना जावंक तो उजवाडाक येना. पूण जो कोण स्वता प्रमाणे चलता तो आपल्या करण्यो देवा सोवें केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवच्या खातीर उजवाडाक येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मोग आपणाकूच दुसऱ्यां खातीर करचिता. देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्याच पुताक आमचे खातीर दिलो. आनी जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता ताका सासणाचें जिवीत फावो जाता. जेजूचेर भावार्थ दवरिना तो मनीस काळोखांत जियेता. जेजूचेर भावार्थ दवरलेलो मनीस उजवाडांत जियेता. ताच्या जिवितांत सोत दिसून येता आनी तो स्वताचो गोवायस जाता. असले स्वताचे मनीस कोणाकूच काळोखांत जियेतल्यांक पासून भियेनासतना जेजूच्या नांवाची पोरगोटणी करीत रावतात आनी तांकां जेजू आपलो सांगात दिता. आतांच्या काळांत ह्या संवसारांत उजवाडांत स्वता प्रमाणे जियेतल्यांक जायतें सोंसचें पडटा. ह्याच खातीर दुसऱ्यांक बरें करतल्या सत्यवंत मनशांक जायते फावटी कसलोच तांचो गुन्यांव नासतना त्रास सोसूंक आनी बोणकूण पासून सोसूंक पडटा. जेजून आडलोल्या स्वताच्या उजवाडांत जिवंक जेजू आमकां आयज उलो मारता. आसांव आमी तयार जेजूचो ताळो आयकूंक.